बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो, आज इगर्जमता ग्रेगोर वर्तो हाचे स्मरण करतात. श्रेष्ठ गोवळी आणि धर्मशास्त्री जावन इगर्जमतेच्या उदरगते खातीर ताणें आपली जिणी करचिली. तशेंच आयची देवस्तुती आमकां खंयच्याय रितीन हेरांची जर्ती करिनासतना पयलें आमचें जिवीत सारकें करूंक उलो दिता. आमच्या जिवितांत विविध उपादेश रुली रेगड्यो आमकां शिस्तीचें जिवीत बांदून हाडूंक शिकयतात. पूण ह्यो रुली रेगड्योच आमचें जिवीत न्हय, बागार आमचें जिवीत उंचायेचें आनी देवाच्या मोगान भरलेलें जावन आसा. कायद्यांक चिडकोवन हेरां तें पाळिनात म्हणच्या की जें कितें बरें आसा तें आदार मोगाचें जिवीत जिवंक जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत फोव ते परी आमी भाग घेवच्या बसोते आमी आदारलेली सर पदकां फुड्या साखडया देवा लागचे आनी एकामेका लागचे बुकसाणे आमी मागया. सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पदकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच हांव गुवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somjaka klutka, somjaka klutka, Kristaka klutka, Kristaka klutka, somjaka klutka. Somjaka klutka. प्रार्थुया. देवा आमच्या मगळ बापा, तुजे परजेक बऱ्याक पडटा तें सगळें तूं तिका कनवळें दिताय आनी मोगान तिका चलोवन व्हरताय. भगवंत ग्रेगोर श्रेष्ठ गवळ्याचे विनवणेन तुवें नेमलेल्या पवित्र सभेच्या वडिलांक आपली जबाबदारी पाळूंक तुजो जाणवायेचो आत्मो दी. ह्या परी तुजे क्रिस्ती जिणेचे सुदारप पळोवन तांकां सदांकाल संतोष भोगू. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सा पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, हांवें येदोळूच सांगलेल्यो संगती तुमकां एक दृश्टांत जायश्यो म्हाकाच आनी आपोलोक हांवें लागू केल्यात. अशें केल्ले वरवीं बरोवन गेल्ल्या नियमा प्रकार चला म्हणले सांगणेचो अर्थ आमचे थांव तुमी शिका जाय. एकल्याचें वडपण पळोवन ताची पार्थ घेवंक आनी दुसऱ्याक विरोध रावोवंक तुमी फुडें सरचे न्हय. हेरां प्रास तूं वड म्हूण कोणें तुका सांगलां? तुजे कडेन तुवें घेनातलें तुजेंच म्हणलें कितें आसा आनी तुवें तें हेरां तावन घेतलाय वय जाल्यार तुजेंच म्हणले बरी तूं बडाय उलयताय कित्याक? इतल्या भितरच तुमी पुर्ते दादोशी जाल्यात शें दिसता. तुमी ग्रेस्ती जाल्यात. आमचे विनेस तुमची राजवटकी तुमी हातान धरल्या. तुमी निजायकी राजा जाल्यात जाल्यार कितलें बरें आसलें.
आमी तुमचे बराबर राजवटकी चलोवन आसत्याव. म्हाका दिसता देवान आमकां धर्मदुतां मरणाचे फर्मान जाल्ल्या बरी सगळां प्रास निमाणे करून रंगस्थळार उबे केल्यात. सगळे रस्ते मुखार मनशां आनी देवदुतां हुजेर आमी एक प्रदर्शन जावंक पावल्या. आमी क्रिस्ता पासोत पिशे, तुमी क्रिस्ता पासोत शाणे. आमी अस्कत, तुमी सक्तीवंत. तुमकां मान मेळटा, आमकां अवमान. आजून पर्यंत आमी बूक आनी तान मारतांव, विणगे आसांव, मार खातांव आनी गरजदार नासतना गांवार भोंवतांव. वावर करून आमच्या हातांची बोटां झरयतांव. आमचे वयर श्राप घालतल्यांक बरें मागून आशिर्वाद दितांव. आमकां मेळटा ती दगदनी आमी कुशीन सुसून व्हरतांव. आमची निंदा केल्ल्या वेळार आमी बळेपणी जाप दितांव. आमी निजायकी आज पर्यंत संवसाराचो कोयर आनी सगळ्यांनी भायर उडयलेलें मेळें जावंक पावल्या. तुमकां लजे गलेजय म्हूण न्हय, बगार तुमकां म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांक बूद बाळ सांगचे खातीर हांव हें बरयतां. तुमकां क्रिस्ततय हजारांनी शिक्षक आसती तरी तुमकां बापोय म्हणलो एकलोच. हांवूच तो तुमकां सुवार्ता परगट करून क्रिस्ततय तुमकां जल्म दिल्लो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. आपणा उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पोर लागींच आसा. आपणा उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पोर लागींच आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच नितीवोन सर्व आपल्या कर्ण्यांनी तो दयाळ. आपणा उलो मारतल्या समेस्तांक वय कर्या मोनान उलो मारतल्यांक सर्वेस्पोर लागींच आसा. आपणा उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पोर लागींच आसा. ताच्या भक्तांचे अत्रेक तो जारी करता, तांची बोब आयकून तांकां निवारता. आपल्या इश्टांची सर्वेस्पोर राखण करता, पूण नश्ट्यांचे तो निसंतान करून सोडता. आपणा उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पोर लागींच आसा. म्हज्या तोंडान सर्वेस्पराची होगलीक हांव गातलो. सगळे मनशाकोळ ताचें नांव वाखाणतलें ससनाच्या ससनांक. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पोर लागींच आसा. Alleluia, 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 Alleluia. हांवूच वाट, हांवूच सत आनी हांवूच जिवीत म्हणटा सुमी. म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वसोंक जायना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसू मिया. एक साबत दिसा जेजू गोवाच्या शेता मदल्यान वेता आसतना ताचे शीस थोड्यो कणश्यो मोडून त्यो हातार घसरून काताले. हें देखलेल्या फरिजवा मदल्या थोड्यांनी म्हळें, साबतच्या दिसा आडवरलें तुमी करतात कित्याक? पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या संगत्यांक भूक लागल्ल्या वेळार कितें केलें तें तुमी वाचलां न्हय? देवाच्या घरांत भितर सरन फकत याजकांक शिवाय दुसऱ्या कोणाकूय खावंक आडवरलेले समर्पीत उंडे ताणें काडून केले आनी आपल्या संगत्यांकी ताणें दिले ना तुवें. आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशा पूत साबत सोय धनी म्हणयेत. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय
मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा परत एक पटी फरिजेवामध्ये आणि जेजूच्या शिसामध्ये कायद्याक लागून जावंसो तर्क आमी पळयता. कालच्या दिसा कालच्या सुवार्थेंत फरिसेव आनी शास्त्री जेजू दर्शन येतात आनी तूं जेशीस उपास कित्याक करिनात म्हणलो एक वाद मंडन करतात. आनी आयच्या दिसा थोडे शास्त्री येवन जेजूक तुजे शिस्त साबत असो कायदो कित्याक पाळिनात म्हणले एक तर्क ताच्या मुखार दवरतात. कालच्या आनी आयच्या सुवार्थेंत आमी सांगत हाडली आनी ते वारोवन पळयली जाल्यार देवान नियमा वा उपादेश कित्या पासत ते जारी केल्ले आनी कोणाक ते लक्ती जातात म्हणले स्पश्ट आमकां कळोवन येता. जेन्ना देवान उपादेश दिले, विविध नियमां दिलीं, ताच्या परजेन ताच्या भुरग्यांनी स्वतंत्रताय सुडका अनुभव करी जाय म्हणून तांकां फोव केली. पूण हेच नियमां ते नियमां कशें पाळचें म्हणल्या दिशेन जारी केल्लीं इतर नियमां ते सुडका अनुभव करच्या बदलाक परत एक पटी बंद पासाक तांकां घाल्ले बरी दिसून येता. कोण अस्कत आसा, कोण अबल आसा, तसल्या लोकांक परत एक पटी बंद पासांत दवरल्या परी ते बंद पास जावंक पावतात. ही नियमां साबताचो कायदो तो देवान दिल्लो देवाची पवित्रताय वळखून देवाचो अनुभव जोडून देवाच्या इश्टगातेंत ताच्या भुरग्यांनी वाडवळ जोडी जाय म्हणल्या दिशेन देवान दिल्लो जावन आसा. आनी आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयता जेजूचे शिसे येदोळस त्या इश्टागातेंत देवाच्या अनुभवांत ते जिवन आसात कित्याक ते जेजू संगी आसात. तर असल्या एका वक्ता साबाचो कायदो लक्ती जाता गी ते जेजू संगी आसात देखून येदोळस तांकां ती सुडका तांणी अनुभव केल्या, ती स्वतंत्रताय तांणी अनुभव केल्या. आनी ह्या वेळार साबाताचो कायदो लक्ती जायत गी. साबाताचो कायदो वा खंयचोय उपादेश कोणाक लक्ती जाता. देवान हे नियमां घडलेलीं, देवान हे उपादेश घडलेले, तर देवाकच त्या नियमाच्या बंदपासांत वा उपादेशाच्या बंदपासांत घालूंक जायत गी. देव ह्या सर उपादेशांच्या की व्हरतो. आनी जर आमी त्या देवाच्या इश्टागातेंत आसाव तर ह्या उपदेशांच्या की वर्तो जावन आसा तो मोगाचो बांद, त्या मोगाच्या बांदांत आमी आमचो एकवट जोडून घेता. देखून त्या मोगाच्या बांदांत कसलेच कायदे अडकल हाडूंक सकनात. त्या मोगाच्या बांदांत कसलेच उपादेश एक बंदपास हाडूंक सकना. जशें भगवंत आगोस्तीन म्हणटा, लव एंड डू एज यू लायक. मोग कर आनी तुका खुशी आसा त्या प्रमाणे चल. खंडीत जावन जे कोणाचो आमी मोग करता ताच्या विरोध वचोंक आमकां केदींच खुशी ना. आमी कोणाचो मोग करता तांकां दुखोवची आमकां केन्नाच आमकां खुशी ना. तेच प्रमाणे जर आमी देवाच्या मोगांत वांटेली जाल्यार हांव ताच्या इश्टागातेंत भितर सरल्या तर थंयसर खंयच्याच उपादेशाचो बंदपास ना. सांगात देवान दिल्ल्या त्या नियमा विरोधी वचोंक असाध्य म्हणल्यार बरी आसा. देखून जेन्ना आमी ती देवा संगी आसून सुडका अनुभव करता तर आमी ताची खरी भुरगीं जावंक पावता. नियमां केन्नाय देवाक आनी देवाच्या भुरग्यांक लागू जाल्लीं न्हय. देवाच्या भुरग्यांक स्वतंत्रताय आनी सुडका ह्यो संगती लागू जातात. आनी त्याच खातीर आज जेजू दाविदाचें निदर्शन त्या फरिसेवा मुखार दवरता. दाविदान येदोळस
देवाच्या दृश्टीने तो मोग अनुभव केल्लो इश्टागात अनुभव केल्ली आनी त्याच खातीर जे कितें आड भरलेलें ताणें आदारलें जाल्यार तें एक वायट म्हणले दृश्टीने ते दिसून येना बघा रे देवाच्या मोगान देवाच्या इश्टागातेन ते सुडका जोडून केल्ले एक काम जावंक पावता आमच्या कुटुंबांनी भुरगीं आसा ते एक बापूय आपल्या ल्हान भुरग्यान कितलेंय दूख येयल्यार ताका तें दूख म्हणून भोगना पूण त्या भुरग्यान ताचो मोग व्यक्त करची एक रीत म्हणल्यार बरी बापायक भोगता तशेंच आमच्या आनी देवाच्या मोगाच्या संबंदांत आमी वाडवळ जोडली तर जशें एक ल्हान भुरगें आपणाच्या बापाय थंय कसलेय स्वतंत्रतायेन जियेता त्याच स्वतंत्रतायेन सुटकेच्या अनुभोगान जियोवंक आमकां साध्य जाता देखून जेजूच्या आनी देवाच्या त्या मोगाच्या इश्टागतेच्या त्या संबंदांत वाडया अशें वाडवळ जोडून खरी सुडका अनुभव करूंक आमी प्रयत्न करया आनी ह्या दिशेन ह्या मिसाच्या वेळार देव आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया वेदी सरशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तूं कर म्हूण परता बेसांव तुजे मागता सर्वेस por तूं आमचो रचना सृष्टेचो बेटयता उंडो कोवाचो गुर्ता आमच्या वावराचो जेजूच्या पवित्र कुडीन बदलून जी जिविताकान जावूं वेदी सरशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तूं कर म्हूण परता बेसांव तुजे मागता म्हज्या मुगाळ भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पदेदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या तंदले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या न्याकी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्परा जेजूच्या यज्ञा वरवीं सगळ्या संवसाराची पातकां तुवें काडून उडयलीं तोच यज्ञ आज भगवंत ग्रेगोरीच्या परबे समयार आमी तुका भेटयता तांतूं वांटो घेवन आमकां सगळ्यांक तुजें बक्षणें आनी सुभाम जिवीत मेळोवंक क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया पळय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतें जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ग्रेगोर तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमता तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताजे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताजे शिकोवण आमकां आमची किन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार बदलाच्या वैभवान हुंसर्गीं तुका जय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय हुंसर्गीं तुका जय जय बापा
करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Bavartaso good purgatoria. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोणावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची कांस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरये देवाचे माये संगती भगेवन सुजय तिचो पती भगेवन धर्मदत्ता आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगत तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना आतां धीर घेवन मागुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुचलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय त्या रास पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या पवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसो तुमचे सवय आसूं माया मोगाचो गूट जावन एकामेकाक शांती पाठोवया
देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळेच्या जेवणा गावपणे लाभलेली आम्ही सर्वां सुभागी. समयान तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. हांव भुकेलो म्हाका तुमी काम दिले, हांव तानेलो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावा तितें तुमी केले, ते म्हाकाच तुमी केले. म्हज्या ल्हाना भावा तुमी कितें केले, ते म्हाकाच तुमी केले. एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी म्हजे सवे एकवटान रावा. संवसारार म्हजें काम तुमी मुखारून व्हरा, म्हजे करे पटलावदार जाया. हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिले, हांव तानेलो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केले, ते म्हाकाच तुमी केले. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केले, ते म्हाकाच तुमी केले. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा जेजू तुजो पूत आमचो एकलोच गुरू आनी तोच आमच्या आत्म्याचे पोशणेक तुवें दिल्लो नवो उंडो ताजे कडचे तुजें संपूर्ण शोत शिकोवंक आमकां उर्बेन बर आनी त्या स्वता प्रमाणे माया मोगाच्या करण्यांनी आमचें जिवीत फळादीक करूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां घटाय दी. हे आमी मागता भाग्यवान ग्रेगरीच्या परबेसा मायेर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कर्मेल मायेचे नोवेन. ए भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकणटाव. आपणाक चरणदासी म्हूण लेगले तुका देवान तुज्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान क्रुसार घालतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार 8 वर्सांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजा आकांता वेळार ताणें तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये,
कोण ना तुझे परी बळे माये कथनातले अंकवारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां हे दर्या सुकरा म्हण परातले आनी तूं तांकां पावली आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार रडपतीन आनी ती परवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमचो सर करचो तुजे मरिफा जेजू मुखार दवरता. संगत आमी मागया. उडास कर कर ए बोदाळ्यांक वारी मरिये तुज्या आसऱ्याक दावल्लो तुजो आदार मागल्लो तुजे मध्यस्थी सुदुल्लो कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हण केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पातयेने देरखान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे अंकवारीची अंकवारी म्हणजे माये तुजे कडेन येता. पाटकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नमान बरी कृपेंबरले सम तुजे संगात आस्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट गुसीचें जेजू. भगवंती मरी देवची माय मोपयांक आतुनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आमो पासून कर नमान मरी कृपेंबरले सम तुजे संगात आस्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट गुसीचें जेजू. भगवंती मरी देवची माय मोपयांक आतुनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आमो पासून कर नमान मरी कृपेंबरले सम तुजे संगात आस्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट गुसीचें जेजू. भगवंती मरी देवची माय मोपयांक आतुनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाचे सुंदर राणये आमो पासून कर कार्मेल मायाच्या विनवण्यात मारिफाते आमकां फावो जाल्ल्या सर उपकारां बसोत देवाक आमी अर्गां दिवया. हे भगवंती मरिये कार्मेल राणये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान बारांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सगळ्यांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडी आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुता विश्वासी रावन सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू पडपाचे कृपे वरवीं. आमेन. बोडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाच लागीं सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां परवशाची. केदे वोते बाग मोरयेचे प्रसूत जावचे आपल्या देवाक. आवय तरी अंकवार रावचे सबे सांच्याक देख जावन सोपच्या. बोडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाच लागीं सरया तिच्या मोग वाटती आमकां बोरवशाची. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मरी आशिर्वाद दीव आमकां. मागीर क्रुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.